आजच्या या गणपती विसर्जनाचे शिडीचे इनॉग्रेशन सोहळ्याक आमचे मध्ये आजूच जाल्ले काउन्सिलर व्हायस चेअरपर्सन कुत्रे काकाराम शिडीचे रिमाबाई, वॉर्ड काउन्सिलर योलंडाबाई, आमचो फुडलो आता चेअरपर्सन जावपाचो भाई आनी काउन्सिलर हांगा आसलेले आमचे सगळे गांवचे मानेस आनी मोगाळ म्हणजे भुरग्यांचो काय उलोवपाचें काय ना. 5 जाण येवन एक रिक्वेस्ट केलो की हांगा एक मागणी आसा आनी मागीर हांवें जी मागणी आसा ती शैलेशान फोन करून दिपकान फोन करून तशेंच बाकीचे येवन सगळ्यांनी मागले आनी तें मागतरी म्हाका एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर हाडून दिलो दास म्हणटा तो आनी ताणें एक एस्टिमेट तेणेच करून दिलो. आनी आज हांव इतलें रिक्वेस्ट करता की तुमकां ही जो जागो आमी गणपती विसर्जना खातीर गणपती पुजपाक आनी पावोवपा खातीर जो हांगा 11-12 गणपती आहा तेजे खातीर केल्लो आसा. तू फकस खूप जाणी घेतलो. स्पेशली हांव थँक्यू म्हणटा शैलेश बाबा कित्याक तेणें ही फुडाकार घेवन जे लोकांची मागणी आसली ती आमी फुडें वयलो. तशेंच तेजे वांगडा दिपक बाब बाकीचे येयल्ले सगळे तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी मेन म्हणटा तो एल्विसानूय टायम बरो काडलो आनी हे आमकां पेवर बी घालून बरें आतां बरें एक्चुली आमी मागणी करपाची आशिल्ली. एल्वीस म्हणटा मला आजूच करया कित्याक सगळे बरे भशेन जावपाक जाय ते एल्वीस नाच जाता म्हाका तेकाय हांव थँक्यू म्हणटा आनी मागता की हो ही जी आज सुविधा हांगा केल्ली आसा हांगा तुमी सगळे लक्ष दवरपाक जाय. कित्याक हांवें पयला खंय गणपती बी आमी खेळ घालता नाकालेले लोक येवन मागीर कितें कितें करता हें म्हाका दिसता गांवच्यांनी तुमी सगळ्यांनी सांबाळपाक जाय. आनी जे कोण हांगा बसचे बसलो बरें आहा मस्ती करपाक बसता हे तुमी मातशें कडक दवरपाक जाय सगळ्यांनी. आनी तेका लागून आमकां कितें हेल्प जाय हांवूय आसतलो. आज हे गोश्टी खातीर तुमी सगळे एकठांय जाले बऱ्या मनान. फाल्यां चवथ जाता आनी फाल्यां कोणाक 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस गणपती आसतले सो तांकां सगळ्यांक देवा कडेन गणपती बापा कडेन मागया की तुमी भावनेन तुमी पुजतली भावनेन तुमी मागतली. तुमी स्वता खातीर मागा आनी आमचे खातीर मागा की तुमची सेवा आनीक आमकां करपाक दिवपाक. सो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक जमयल्या खातीर आतां पुजेक बी सगळे सामान बी हाडपाक जाय मागणी मारपाक जाय. तितलो टायम घेनासतना परतून एकदां गणपतीची उनुनी परबी तुमकां सगळ्यांक आनी चवथीक जे सपनां आमची गणपती बाप्पा कडेन मागतली ती पुराय करची अशें हांवूय मागता. आनी परतून एकदां तुमी सगळीं हांगा जमा जाली पावस पडटा पूण तुमी सगळीं जमा जाली पूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी परतून एकदां इतलेंच मागता की आमदार हो तुमी केल्लो आमदार आनी म्हाका इच्छा आसताच आमदार जावपाची. म्हाजे कडल्यान म्हाका अजूनय लक्षांत आसा जेन्ना तुमी खूब जाण आमी मागीर येयले दिपक आनी बाकीचे ताजो भावना ते 2-3 जाण हांगा रस्तो करपाक आमी धक्कच घेतली. तेन्ना सत्यवान आमचो पिडवडीन आशिल्लो आतां रिटायर जाला. कितले त्रास पगले आमकां खबर आहा पूण आतां बरें सगळे भशेन जाल्लें आसा. हांव बाकीचे गोश्टी जे वाठार करपाक जाय आमी करीत रावतले. तुमी फक्त सांगा आज गार्बेजूय सारकी बरे भशेन कलेक्ट करता सारकें न्ही. गार्बेज कलेक्शन सारकें करता न्ही. तशेंच उदकाचो विशय कांयच ना आनी लायटीचो विशय कांयच ना. हे सगळे म्हाका दिसता एक रस्तो अडवडी पडटा तो करतले. तो आमी पावसान हो हॉटमिक्स करून परतून एकदां करून सगळे दितले. पूण पळय म्हजो कडेन जागो ना दिपकाक खबर आहा आमी कशें झगडी मारून हो रस्तो केलो. कोणाचो जागो आहा हांव खेळपाक करून दिता म्हाका दिया जागो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. हांव तुमच्या वांगडा जे डेव्हलपमेंट करपा खातीर जे गोश्टी करपाक जाय तुमी हे सांगले आमी रोखडे केले. तशेंच तुमचे कडेन खंय कोणाचो जागो आहा कोण दिता 100-200 स्क्वेअर मिटर आमकां दिता हांव तांकां झोपाडी बापाडी घालून त्या भुरग्यांक आमच्या सगळे वाडी हांव घालपाक रेडी आसा. तुमी सांगा हो दिता हो 200 स्क्वेअर मिटर आमकां दिता भुरग्यां खातीर दिता हे तुमचे कडेन करपाक जाय. आमचे पात्रांव लोक हांगा गांवकार लोक हांगा जागो तेंचो म्हजो जागो ना म्हजो जालो मदींच दिवपाचो. पूण कितें जर आमी कितें करपाक जाय गांवांत हिरणाबाई सांगा रिमाबाई सांगा म्हाका सांगा म्हाजो फोन केन्ना गरज पडटा तुमचो नंबर सगळे कडेन आसा अशें म्हणटा सगळे कडेन आसा ना जाल्यार म्हजे जी घेवचो. आनी केन्नाय कितें जाय गांवांत केन्नाय एल्वीस बाबाक हांव केन्ना सांगता कितें आसलें जाल्यार वरडा पावना जाल्यार एल्वीस लागीं आसा पाटील आहा बोरकार बाबा आसा आमचो एडवीन आसा ताकाय सांगता. हे सगळें करपाक सगळ्यांनी एकठांय रावले जाल्यार आमच्या वाड्यार सगळी गोश्टी जावंक पडटा. तेजे खातीर परतून एकदां जमल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून एकदां चवथीची उमेदी बरें करता. देव बरें करूं.